उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. उपरांत जाकोबान आपल्या पुतांक सांगले, आता हांवें म्हज्या पुर्वजा सवय एकवटची घडी लागी पावल्या. हितीत एफ्रोनाच्या शेतांतले धोलींत म्हज्या पुर्वजा सवय म्हाका मातयेक पाया. म्हणजे कानान देशांत मामरेचे उदेंतेक आसलेल्या माकपेलांत म्हाका मातयेक पाया. आब्राहामान हितीत एफ्रोनाकडचे ते शेत निकेपाची सुवात जावच्याक मोलाक घेतले. थंय इजाकाक आनी ताचे बायलेक रेबेक्काक मातयेक पायल्यांत, आनी थंयच लेयाक हांवें मातयेक पायल्या. तें शेत आनी ती धोल हितीताकडची मोलाक घेतली. आपलो बापूय मेळ्ळो तें पळोवन जुजेचे भाव म्हणाले, आमी जुजेक केल्ल्या वायटा खातीर तो आमकां आनीकय द्वेशीत जाल्यार आनी फारीकपण घेवंक पळयत जाल्यार आमी कितें करचें? देखून तांणी जुजेक एक संदेश धाडलो. आमचो बापूय मोरचे आदीं तुजे लागीं विनंती करूंक ताणें आमकां सांगून म्हणलें, तुज्या भावांनी तुका निश्ठुरायेन चलोवन केल्लो अपराध आनी तांचे पाताक बक्षी. देखून आतां तुज्या बापायच्या सेवकांनी केल्लो अपराध तांकां बक्षी. जुजेक हो संदेश मेळटस तो रडलो. उपरांत ताचे भाव ताचे मुखार येवन सरपटले आनी म्हणाले, तुजे गुलाम जावन आमी हांगा आसाव. पूण जुजेन तांकां म्हणलें, भियेनाकात, देवाचो जागो घेवंक हांव शकना. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें, पूण देवान तें बऱ्याक पडाशें केलें. जें आतां घडटा तें घडाशें करचे खातीर, म्हणजे साबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. देखून तुमी कांय भियेनाकात, हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्या बाळांक सांबाळटलों. अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें. आपल्या बापायच्या कुटुंबासोवे जुजेन इजिप्तांत वस्ती केली. तो मरतना ताका 110 वर्सां प्राय. एफ्राईमाच्या भुरग्यांक आनी नातरांक पळयसर तो वाचलो. मानासेच्या पुता माकीराची भुरगीं जुजेच्या उस्क्यार जल्माल्लीं. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हज्या मरणाची घडी लागीं पावल्या, पूण देव तुमकां सांबाळटलो. ह्या देशांतावन तुमकां तो भायर हाडटलो आनी आब्राहामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक भासायिल्लो देश दितलो. उपरांत इस्रायेलाच्या पुतांनी हो सोपोत घेवंक जुजेन सांगलें, देव अशी तुमची जतन घेतना म्हजी हाडां हांगातावन तुमचे सवे व्हरतल्यात. जुजे 110 वर्सांचे प्रायेर इजिप्तांत मेलो. तांणी ताची कूड सुगंध द्रव्यांनी भरली आनी ती एके पेटेंत घालून इजिप्तांत दवरली. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्हय आनी धनिया प्रास साकर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकर आपल्या धनिया सारको जाल्यार पुरो. घरच्या येजमान्याकच बेयल्जेबूल म्हणले जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनीक कितें म्हणचे नात? देखून मनशांक भियेनाकात. दांपून आसा ते सक्कड उक्ते जातले आनी गुपीत आसा ते सक्कड परगट जातले. हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगता ते तुमी उजवाडांत सांगा, आनी तुमकां गुठान सांगलां ते तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटेल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बगार, कूड आनी आत्मो दोनी एमकोडांत नास करूंक शकतेल्याक भियेया. गिरबोज्यो पयशांक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलते विने भंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांव नाकारतलों. देवाचे उतार हे.